पूण तूं एका कोट्या मनशाक शिरकाशी आनी तोरी तो आपलें कोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपणान करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिरकावंक जाय म्हणटूच ताच्या पातकां पासत तूं मरतलो आनी ताचे प्रमाणीक करण्याचो आनी उगडास उरचो ना, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिरकायशी आनी पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिरकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तुमी तुजो जीव वाचयतले. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब गावून जातलो. बागेंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका व्हडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार मोशें कोता. म्हजे खोशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां चोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यान जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोत जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. देवाचें उतर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Sorvespor tumcei soveasu. Marcu pormoren Jesu Christa ce शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेंक शुभ वर्तमान परगट करात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेतीत तो सुडबूण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायतो तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, स्वरूप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तें पियेतीत बी तांकां तें कांयच वायट जावचें ना. पिडेवनाचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सुमेध जिजून तांचे कडेन उलोवन सोंपतोच वयर स्वर्गा ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सुमी तांच्या सांगात वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचे उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाचे भावा भयणीनो, केदी व्हडली परब आयची. आखे गोंया हे परबेच्या आनंदान आसता. पोरजोलीत दिवे, नेटवयलेले रस्ते, सोबीत घरां, इगोजांनी आनी फिरगोजांनी व्हडा दबाज्यान केली सोबरमणी आमी पळयता. आमी यात्रेकार कशी हे पवित्र मीस संभ्रमूंक हांगा एकठांय जाल्या. सान फ्रांसीस जावियर आमचो पात्रोन, आमकां शिकयणार, आमचो नमुनो आमचे पासत विनंती करता. तो खरेंच आमचो गोंयचो साहेब. हांगा सान फ्रांसीस जावियराचो रेलीक ताची कूड आसा. ह्या वर्सा 10 वर्सां उपरांत एक्सपोजिशनाच्या वेळार ती कूड बरे भाशेन पळोवन आमकां चड दादोसपण भोगता. सान फ्रांसीस जावियराची कुडी लागीं मागणी करपाक आमकां भाग फावो जालें देखून आमी बोन जेजूच्या अधिकाऱ्यांक आनी ओदीक करूंक पात्रियार्क आस्बीन फिलीप नेरी फाराव हाका आमी चड आनी चड आर्गांव दिता. 475 वर्सां आदीं हो सांत आमच्या गोंया आयलो आनी ताणें आनी जेजूची बरी खबर आमकां हाडली. आमच्या भुरग्यांक आमचे बापा नमान मोरये सोतमार्ता ही मागणी शिकयली. जेजूची कथा आनी ताची शिकवण आमकां समजून सांगली. क्रिस्तांव समुदाय घडल्या उपरांत ताचे फाटल्यान आयल्यात. तांणी शिकवण दिवंक इस्कॉलां, पिडेवंतांक बरेपण हाडूंक डिस्पेन्सरी, दवाखाने आनी वेगवेगळ्यो कला शिकोवंक केंद्रे सुरू केले. त्या वेळार गोंय एक ल्हान गांव आसलो. त्या दिसा आतां गोंयच्या गोंयांत जायतें बदलप जालां
आतां गोंयांत जायते शिक्षणाचे प्रतिस्थान आसा, जायतीं बरीं हॉस्पिटलां आसा, देखून आमी देवाक आर्गां दिवं जाय. फ्रांसीस जावियर 1406 वर्सा स्पेनाक जल्मलो. तो व्हडे कुरवंत फामिलीन जल्मलो. आनीक शिकप घेवंक तो पॅरिसाक गेलो. थंय ताची भेट स्पेनाक जल्मलेल्या इग्नास लोयोला बरोबर जाली. इग्नास लोयोलान ताका शुभ वर्तमानांतली ही उतरां सांगली. कसलो फायदो आख्खो संवसार जोडून आनी आपलो ओतमो इबाडून. ह्या उतरांचेर फ्रांसीस जावियर निहाल करीत रावलो. फ्रांसीस जावियराक एक बरो संवसारी फुडार आसलो. ताचेन एक वकील, एक कारभारी वो एक व्यापारी जावंक जातालो. पूण जेजूच्या मोगान ताणें सगळें सोडलें आनी एक जेजुईत पाद्री, एक मिशनार जालो. पाप साहेबाची सेवा चाकरी करूंक तो पाप साहेब धाडटा थंय वचूंक तयार जालो. पाप साहेबान ताका गोंयांत हाडलो. गोंयांत ताणें देवाचे मोगाची, जेजूचे सोडवणेची बरी खबर हाडली. जेजूची शिकवण म्हणजे भाव भयणां कशीं जियोंक, स्वतान, नितीन, एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक, हें सगळें फ्रांसीस जावियरान आमकां शिकयलें. सान फ्रांसीस जावियरान आमकां हो क्रिस्ती बाबा शिकोवंक नासलो जाल्यार आमची परिस्थिती कितें जातली आसली. फ्रांसीस जावियरान वाडलेल्यांक तशें भुरग्यांक गोंया गांवांनी भोंवून जेजूची बरी खबर पगडली. मागीर तो दक्षिण भारताक गेलो आनी कन्याकुमारी पावलो. थंय तान बरी खबर आजून पावूंक नासली. थंय प्रवचन केले उपरांत तो मलेशिया गेलो. उपरांत तो जापानाक गेलो. ह्या देशांनी जेजूची बरो खबर पगडल्या उपरांत तो परतून गोंयां आयलो. हांगा धर्मीक शिकवण दिवन लोकांचो बाबत ताणें गोठ केलो आनी एक क्रिस्ती समुदाय घडोवन हाडलो. चायना जेजूची बरी खबर पगडूंक तो आशेतालो. एक तारूं बोट घेवन तो चायना वचोंक भायर सरलो. पूण सांच्यान जुंव्यार तो 44 वर्सांचो एक खुरीस आपल्या हातान घेवन सोंपलो. ताचे सांगाती ताची आडां गोंयां हाडूंक दवरूंक आशेताले. देखून तांणी ताच्या कायशावांत जायतो चुनो घातलो. 3 म्हयन्या उपरांत ताचा कायशाव उगडल्या उपरांत ताची कुसोंक नासलेली कूड आनी इबाडूंक नासलें नेमिसाचें न्हेसोन पळोवन ते ओजाप जाले. ताची कूड तांणी मलेशिया व्हेली आनी थोड्या म्हयन्यांनी एक तारवार घालून ती गोंयां हाडली. गोंयां हाडल्या उपरांत ताची कात रसरशीत, ताचें मुखामोल निवळ आसलें. गोंयां पावले उपरांत ताच्या वडिलांक ताचे कुडीची एक रेलीक रोमा शारांत व्हरोंक खुशी आसली. ताचो एक हात कातरलो आनी रगत भायर सरलें. हे मिलाग्री वरवीं आमकां कळून येता सान फ्रांसीस जावियर एक पवित्र मनीस, देवाचो संदेशकार, देवाचें काम करपी जावन आसलो. आयज ताचे परबे दिसा सान फ्रांसीस जावियराच्या देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. ताचे वरवीं जायत्या आमच्या लोकांक क्रिस्ती बाबाक पावलो. म्हज्या पुर्वजांक ताचे वरवीं बावाट मेळ्ळो, देखून हांव आर्गां दितां. ओजारांनी लोक गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांत थावन तोचेंच भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतांत थावन सान फ्रांसीस जावियराची कुडी मुखार मागणें करूंक आयल्या. स्पेन देशाच्या पुताचे देणे